म्हणटा ते आयज 26 फेब्रुवारी 26 फेब्रुवारी एंड वी आर हियर विथ द फॅमिली ऑफ जेस्टर रॉड्रिगीस 27 वर्साचो भुरगो जो एक म्हयनो सारको एक म्हयनो जालो काल 25 तारखेर 25 जानेवारी अर्ली वी आवर्स ऑफ द मॉर्निंग मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग तो ही गजाल जाली 250 कितें तरी एक्सिडंट जालो. आय वील गो मातशें बॅकग्रावंड दिता तुमकां. ही जावन आसा आवय जेस्टराची मारिया रॉड्रिगीस. हो जावन आसा भाव चोवी रॉड्रिगीस ताजो व्हडलो भाव. हो जावन आसा थॉमस ताजो माम आनी ही सगळीं सोयरीं. आतां 25 जानेवारी कितें जालें जेस्टरान आवयक सांगलें आपूण फ्रेंड्सां बार वयता पार्टीक वयता. आय एम गोईंग टू द नॉर्थ. आवय कडेन तेणें 20,000 घेतले आनी वॉलेटान घातले. ही केम टू नावेली. नावेली साकून एक फ्रेंडाक तेणें पीक केलो आनी तो पार्टी करपाक नॉर्थाक गेलो. नॉर्थाक गेलो तें बरें आसा. पार्टी ताची जाली. तो खंय हार्ड ड्रिंक्स घेनाशिल्लो. यूज टू नॉट कंज्यूम हार्ड ड्रिंक्स. ही वेंट ड्रॉपिंग हिज फ्रेंड्स एंड मदर कॉल्ड एट शार्प एट 1 o'clock खंय. बाबा तूं खंय आसा बिकॉज शी वॉज ऑलवेज कन्सर्न. बाबा खंय आहा बिकॉज दे आर फ्रॉम केपें. घरा येवपा जाय एक जाला. मामा तूं भिनाका हांव भायर सरला हांव येता. दीस बियर इज नॉट हार्ड. ओके सो मागीर तेणें मम्मीक सांगलें की आपूण हें तुजें आपूण वाटेर राव. मागीर तो खंय शार्प खंय 250 जाल्ले. 250 फोन रिंग्स. मदर पिक्स द कॉल एट 250. हू कॉल्स इज मदर गेट्स कन्फ्यूज्ड. कोण दुसऱ्याचो आवाज येता म्हणून हालो बाबागे फोन. नंबर बाबा गेलो पळोवपाक गेला तो म्हणटा आपूण पुलीस. अंजुना साकून आपूण पुलीस उलयता आनी तुगे बाबा गेलो हांगा एक्सिडंट जालो आमकां कितें दिसता 250 एक्सिडंट जालो म्हणल्यार खंय तरी ताका न्हीद पडली आसतली जॅम येयली आसतली. ताणें खंय वचून खणकुल्यान गेलो माडाक हाड्डलो आनी ताजो एक्सिडंट जालो. मागीर 250 आवय खंय तेणें सांगलें खंय तुगे बाबा तुगे चल्याक एक्सिडंट जाला हांव तुगे फॅमिलीक बीन वळखता. जेस्टर एक्सिडंट जाला तुगे चेड्या बीन वळखता. तें कितें जालें तें सांग. जाल्यार कांय ना गे एक बारीक कट येयलो म्हणून वोटा मार लागला आनी तो आवय ती आवयन म्हणली बाबाक उलोवपा दी. सो मच सो दॅट ही गेव द फोन. पुलीस गेव द फोन. PCRचो आशिल्लो ड्रायव्हर ताणें फोन दिलो. ही स्पोक टू मारिया. मम्मी को उलयली तो माईक सांगली तेणें आपूण बरो आहा गे मम्मी कांय ना एक काट लागला वोटा आय एम फायन एन आय एम कमींग होम यू डोंट टेक टेंशन. फोन दवरलो. ती बिली अपसेट जाली. तिणें कितें केलें आपल्या भावागे चलो तांगे घरा शो आशिल्लो तो दिसतो वयर आशिल्लो खंय फर्स्ट फ्लोराचेर. तिणी ताजो भाव जो आसा जेस्टराच्या मामाच्या चेड्याक खंय तिणें सांगलें. तेणें रोखडें काडलें खंय आनी जोईक फोन मारलो. जोई अब्रॉड आसता कामाक. जोई भायर आसता. ताका फोन मारलो खंय. जोईन खंय मागीर काडलो आनी भावाच्या मोबायलाचेर फोन मारलो. एंड इट वॉज एट वॉट टायम यू हॅड कॉल्ड 3:30. Accident took place at 250. Mind it, 3:30 when he called up, the phone was still with this PCR driver. PCR driver phone, he only picks up the call and says, काय ना एक्सिडेंट जाला अशें जाला तशें जाला. तेणें म्हणलें काय आपल्या भावाक उलोवपा जाय म्हणल्यार खंय भावा कडेन उलोवपा दिवना. वयल्यान ताणें फोटो मारली कितें म्हणून की भावाक ऑलरेडी हॉस्पिटलान व्हेला म्हणून. एंड दीस वॉज एट 3:30. आतां खूब डावट आसा कितें जाता. मागीर खंय तेणें म्हणलें खंय भावा कडेन उलोवपा दिना. फोन हेजे कडेन आसा हॉस्पिटलांत एम्ब्युलन्साक हांवें व्हेलें तें बरें आसा. देन वी कम टू नो दॅट ही इज डिक्लेअर्ड डेड इन द हॉस्पिटल. ही इज डिक्लेअर्ड डेड. 250 एक्सिडंट जाता आनी 350 ताका हॉस्पिटलांत व्हरता. आतां सुप्रीम कोर्ट गायडलायन्स देखून आसा आनी एनी पुलीस स्टेशन कोणाचो इमिजिएटली समज कोणाक एक्सिडंट जालो क्रिटिकल कंडिशन आसा or even an accident and if there is no ambulance there is nothing even a ordinary person can put in the car and take or bike. PCR when हे खंय त्या सायडीन वतसना खंय हेणी दोगांयनी पळयल्लो रावल्या इतलो टायम काडलो. मागीर तेणी खंय ह्या PCRाक न्ही आपयले आनी 2 PCR येयले. सो टोटल जाले 4 PCR आनी 4 PCR 2 वेन टायम कांयच नाशिल्लो. आयज तो जितो उरता आशिल्लो थंय डिक्लेअर्ड डेड म्हणटा. बट द ट्रूथ इज हियर नाव. आयज रक्षक म्हणटा न्ही आमी पुलिसाक आयज रक्षक न्ही हे भक्षक जाल्ले आसा. लॉ प्रोटेक्टर्स आर बिकम लॉ ब्रेकर्स. एंड वाय आय एम सेयिंग दीस. आमी कितें चोरी जाली कोणें आमचेर कितें केलें आमचेर कितें आकांत आयल्यार आमी खंय वचपाचें पुलीस स्टेशनाक. पूण आयज पुलीस स्टेशनाक करप्ट जाल्लें आसा. एंड आय एम सेयिंग दीस बिकॉज त्या रातचे जेस्टरान भांगार घातिल्लें. भांगार त्याच्या आंगार आशिल्लें. तेणें कश्ट करून तो पयलो USA आशिल्लो आतां तो UK वचपा आशिल्लो
कश्ट केल्ले 27 वर्साच्या भुरग्यान आपल्या हातीत त्याचा खडो आशिल्लो, गोल्डन खडो आसता पळय, भांगराचो कडो घाल्लो, भांगराची मोठी मास्कोट आशिल्ली, एक सोडपडी आशिल्ली बरी दाट, 2 मुदी आशिल्ली, एक फोटी मुदी, एक भांगराची मुदी, टोटल 2 भांगरा मुद्यो आणि एक फोटेली, राईट. सो टोटल अगेन आय एम रिपीटिंग, खडा भांगराचो, मास्कोट मोटेली, सोडपडी मोटेली, 3 मुद्यो, तितूंतली एक फोटी, 2 भांगराच्यो, प्लस लुई विथन वॉलेट आशिल्लें, विच वॉज कॉस्टिंग अराउंड 30-40,000. यू नो, इट्स अ ब्रँड एंड जेस्टर वॉज यूज टू वेरिंग ब्रँड्स. लुई विथन आशिल्लें, तितूंत खंय आवयन दिल्ले 20,000 पयशे, आनी तितूंत तेज्या भायर खंय पावंड्स, फॉरेन करन्सी पावंड्स मध्ये. अरे हॉस्पिटलान डेड म्हणून गेल्यार हॉस्पिटलान थंय खंय एक पुलीस आशिल्लो, तांणी सांगलें खंय कॅज्युअलिटी पुलिसान भांगार व्हरा, भांगार काडा म्हणून. हेजे चेड्याक सांगलें दिसता कोणा तरी, हां थॉमसाच्या चेड्याक सांगलें, मामाच्या चेड्याक सांगलें भांगार व्हरा. ते म्हणजे राव पूण पळोवपाक गेल्यार खंय भांगार कितें आशिल्लें, ओन्ली वॉट दे गॉट इज 1 सोडपोडी आनी 1 रिंग गोल्ड, एक 2 मुद्यो, एक फोटेली आसली ती आनी एक गोल्ड. सो कडा इज गॉन मिसिंग, mascot bracelet is gone missing, and 1 gold ring is gone, wallet is gone, money is gone, pounds are gone. So now we come to know why it took them 1 hour to go to the police station. कोणी जाऊ इमर्जन्सी म्हणल्यार कोणाकूय व्हरपा जाता, कोण कोणाचेर केस घालना, एक लेम येना करपा जाता आनी 2 PCR आनी 4 पुलीस, 1 वर लागता तांकां, आनी एम्ब्युलन्सान घेवन 1 वरान पावून ताका डिक्लेअर डेड. ही वूड हॅव बीन सर्वाइव्ड. नाव आय डोंट नो. आय हॅव टोल्ड द इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर. We were speaking to the investigation officer, 40-45 minutes we spoken to Sahil Vijay Varang, who is investigating the matter here. I told him, why only 1 PCR guy, why only 1 PCR driver was arrested, why was he arrested? तो म्हणटा मॅडम आपण रिमांड मागिल्ली 7 दीस. हांवें म्हणलें ताका दुसऱ्या दीस बेल दिता, बेल मॅन्डेटरी, म्हाका खबर आहा. फक्त रेप केल्यान मर्डर केल्यार बेल मेळपाक मुश्कील, हांगा बेल मेळटा ती खबर आसा म्हाका. तो म्हाका 3 वर्साची 3च वर्सां सजा. हांवें म्हणलें जस्ट 3 इयर्स, तुका 3 इयर्स, बट आवयचो भुरगो ना जाला. देन ही सेंग आपण 7 दिसाचो रिमांड मागिल्लो, पूण जज गेव हिम बेल विदिन अ डे. सो वॉट इज गोईंग ऑन? कोणाचे हात आसा हितून, कोणाचे इन्फ्लुएन्स चलता हितून? वाय आय एम सेईंग दीस इज दॅट वॉट इज हर्टिंग मी इज दॅट ताका अरेस्ट करून इन्क्वायरी बसपाक जाय आशिल्ली. हांवें पात्रांक विचारलें इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसराक, तुमी ताच्या घरा कडेन सर्च वॉरंट घेवन गेल्ले, आमी कोणें मिस्टेक बोगलान घातली कोणाचेर, आमचेर कोणें बोगलान घातली, पुलीस रोखडे सर्च वॉरंट घेवन येतात. कोण मायनर सर्वंट म्हणल्यार सर्च वॉरंट घेता, कोणें बिस्ते कोणाचे चोरी केल्यो, गाडयो मारल्यो म्हणल्यार तेगे घरा येता, वो ताजे तेणें चोरलेलो म्हणून बेनिफीट ऑफ डावट दिल्यार घरा कडेन येवन ताका अरेस्ट 1 म्हयनो 2 म्हयने करता. तर वाय देर इज डिफरंट याद स्टीक? ताका खंय 1 दिसा भितर हें दिल्या, बेल दिल्या, 20,000 त्या PCR ड्रायव्हरान भरल्या, 20,000चो बॉन्ड बेल घालून तो आतां भायर आसा. हांवें ताका विचारलें, तुम्ही सस्पेंड केला आणि तुम्ही एकल्याकच कित्याक बकरा केला? वाय ओनली 1 बकरा? डू यू ऑल नो दॅट ही इज द वन? देन अरेस्ट हिम एंड लेट अ फॅमिली गेट द गोल्ड. बट इट इज नॉट लाईक दिस. देर इज सम कॉन्स्पिरसी इन दिस. आम्ही डिमांड केला ताका सांगला, बाबा कितें, वाय ओनली 1 गाय वेन देवर 4 PCR, वेन देवर 4 PCR एकल्याकूच कित्याक ना? खंय डावट तेजेर वतालो, खंय कित्याक तेणें खंय आवयक फोन मारलो, भावाचो फोन घेतलो. नो, मे बी हे 4 जाणांनी वाटे करून खाल्या आनी एकल्याक बकरा करपाल्या. सो आमचो डिमांड, हांवें ताका सांगलें, आय डोंट केअर, वी वॉन्ट दीस म्हणलें, तूं तुजे PI कडेन उलय, तूं कितें आसा तें कर. वी वॉन्ट ऑल द फोर PCR ड्रायव्हर्स आशिल्ले ते 2 आनी तांचे बरोबर आशिल्ले ते 4 जाणांक न्ही, इन्क्लुडींग जे एम्ब्युलन्साक 2 जाणां आशिल्ले पळय तांचे देखून नांवां आमी दिवपाल्या. वेर आर द नेम्स गिवी अलॉंग वीथ दीस. एंड नाव टुमॉरो आय हॅव told Maria Bai, Jester's mother, you have to make an application, which the investigation officer first was saying, okay, PI कडे चापाय. आमी ना, तो म्हाका स्टोरी सांगता की 2 जाणां खंय SPCRांतले खंय थंय पणजे पुलीस स्टेशनांतले अटॅच आशिल्ले खंय. आय सेड डोंट टेल मी दॅट. हें जालां तुमचे ज्युडिडिक्शनाक जालां, हें अंजुना पुलीस स्टेशनांत जालां. आय एम टर्मिंग इट एज मर्डर. आय एम टेलिंग दॅम एप्रिशिएट घालता. हांवें ताका सांगून आयलां हें मर्डर. कित्याक मर्डर म्हणटा हांव? फांसी दिवना ताका, पूण ताका मारला कसो, नेग्लिजन्स जाल्लें आसा. 1 वरां भितर आमच्या जेस्टराक समज आजिलोत पावयल्लो, सपोर्ट सिस्टम दिवन, ऑक्सिजन दिवन, कितें जावं तो आयज जितून उरपाचो. तुमी 1 वर ताका तडमडीत दवरलें, मे बी इंटरनल ब्लिडींग चड जालां आसतलें. आनी तुमी कित्याक दवरलें ताका? कित्याक तुमकां आस आशिल्ली, ग्रीड आशिल्ली चोरपाची. आरे तुमकां पगार पावना रे पुलिसांक? एक सांगता, कोणी जावं आमचे आदले म्हणटाले की भांगार खंय चोरले जाल्यार न्ही तें पचना, तें भांगार न्ही तुमकां पचपाना,
ते तुमकां काबार करतले हांव सांगता जेस्टर तुमचे येवन गोमट्या दवरतलो भांगार म्हणटा ते पचना पागार दिता मरे होम मिनिस्टर प्रमोद सावंत तुजें डिपार्टमेंट हें कितें चल्लां पुलीस वता थंय मरे ही नाटकां चालू जाल्या लॉ प्रोटेक्टर्स आर बिकम ब्रेकर्स म्हणटा रक्षक भक्षक एडबगाक मारलो तकली फोडली ताका सफर करपा लायलो ताजेर कांय ना तो पळय आझाद मैदानाचेर तुमचो आमदार तुजो कलिगूच बसलेलो आसा ताका कशें ओडून हाडलें कायद्याक लागून झगडटा म्हणून आनी ह्या बाबड्याक एक्सिडंट जाल्लो ताजो फॉल्ट कांयच ना एक्सिडंट जाल्लो आनी ताणें आवयक म्हणलें देखून खंय न्ही मामा आपूण चड कांय ना एक दोन बियर घेतल्यो ही वॉज नॉट अल्कोहॉलीक ऑर नॉट हार्ड ड्रिंक्स घेवन आशिल्ले सो ही वॉज नॉट हाय ताका दोळो लागिल्लो पूण आयज समज ताका इमिजिएटली एम्ब्युलन्स सोड PCRान घालून व्हेल्लो जाल्यार आयज तो जितो उरतालो सो दीस इज अ मर्डर नेग्लिजंट केला हे चारी जाणांनी जे 2 PCR वेना आशिल्ले आतां आमी सांगलेले आसा जस्ट रीड आउट दिस आय डोंट हॅव रिस्पेक्ट एक साईश बाबड्याक शाहीस पार्सेकराक तेणे दवरलो अरेस्ट केलो तो बेलीचेर आसा अलॉंग वीथ दीस नाव स्वप्नील नागवेकर आशिल्लो PCR वेनात दुसऱ्या विशाल गांवस आशिल्लो आनी निखील गांवस आशिल्लो सो हेंकाय तिगांयनी आमी एप्लिकेशन करता दॅट दे शूड बी ऑल्सो तेंचेरी इन्वेस्टिगेशन जावपा जाय तेंकाय एरेस्ट जावपा जाय अलॉंग वीथ टू पीपल who were there in the ambulance who have taken because we want to know फाल्यां मागीर म्हणटाले हेंचे कांय ना मागीर सो हें नाका आमकां सगळ्यांक हाडपाक जाय अंडर वन आनी बेस्ट पार्ट म्हणल्यार हेणे भावान हो भायर साकून आयलो आनी ही वेंट टू अंजुना ऑन दॅट स्पॉट आनी तेणें फुटेजाचेर सारकें पळयलां फुटेजाचेर तेणें पळयला टायम कितल्याक एक्सिडंट कितल्या PCR पयले 2 येयले मागीर 2 PCR केन्ना आयले एम्ब्युलन्स येवपाक कितलो वगत लागलो 1 वर ताका जाल्यार व्हरपा जातालें आणि मागीर तो एम्ब्युलन्साक वर्स्ट पार्ट इज जेस्टर ही इज वॉकिंग अँड गोईंग इन द एम्ब्युलन्स सो वॉट इज दीस सो आय एम टर्मिंग इट एज अ मर्डर कित्याक जा कोण आनी हे कितले पुलीस आसतले आमी आयकिल्लें एक्सिडंट जालो पूण तेगे भांगार आसलेलें तें नाच जालें डेड जालें एक्सिडंट वेरी बॅड जालो पूण भांगार वॉज मिसींग आनी लोक सोडून दिता भांगार ना पूण दीस इज नॉट अबावट भांगार आं मदर टोल्ड डायरेक्टली असले भांगार आपूण काडून अशें उडयतली म्हणून मुगे व्हडली भांगार गेले म्हणटा ती मुगे पूत गेला भावान म्हणलां it is not about Bangar, but because of the greed of the Bangar, you have killed negligence करून तुम्ही त्या आशेक लागून त्या भांगराच्या आशेक लागून तुम्ही एक भुरग्याचो जीव घातला सो दिस इज मर्डर एम्ब्युलन्स कित्याक लेट जाल्ली दॅट क्लॅरिफिकेशन ते मेळ्ळा तुम्ही तांकां विचारपाक जाय आनी हेका होम डिपार्टमेंट आनी कितें तें तुजे हेल्थ डिपार्टमेंटाक विचारपाक जाय कित्याक एम्ब्युलन्स म्हणटा ती रोखडी पावपाक जाय आनी रातचे 2:50 चड क्रावड आसना रस्त्यार कांयच क्रावड आसना दॅट इज इजी फ्लो जाता एम्ब्युलन्स शूड हॅव रीच दॅट विदीन 10-15-20 मिनिट्स एट द मोस्ट पूण आमकां एम्ब्युलन्साची गरज नाशिल्ली वेन देर आर 2 PCR वेन्स ताका एक्सिडंट जालो घाला डायरेक्ट व्हरा मरे आनी फोटी पोट केल्या फोट मारल्या जो बी ताजो भाव सांगतलो तूं तुजो भाव न्हू हय हांव कितें म्हणटा जेन्ना आमी फर्स्ट टायम येयल्ले आमी येयत आसलो न्हू येयत आसलोले PSI साहिल वरंक तेणें आमकां सांगलें आमकां कोणाचेर डावट ना हेजेरूच डावट आहा हेजेरूच डावट आहा आमकां आनी कोणाचेर ना आनी जेन्ना तेणें आमकां सांगलें की ओके तुमी आपूण एक काम करता कंप्लेन बरयता आनी तुमी हांवें म्हळें चोय सर तुका तरी डावट आहा तेजेरू जाल्यार तूं मुखार वच न्हू तुका तो डावट आहा तूं पुलीस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर न्हू आयो तो सो तुका तो डावट आहा जाल्यार तूं मुखार वच आतां तेगेलें सगलें जालें तेका कोर्ट जालो बेल जाली सगळें जालें आतां कोर्टान ते से दिलो आहा तेश कोन्न तो कित्याक ना तेका गोल्ड मेळना वॉट एवर जर मेळना जाल्यार खंय गेलें चेडे हांव सदां भायर मुगे भुरगीं भायर आसले हांव सदां जागृत आसता आनी फोन मारता बाबा तूं खूंय आहाय म्हूण तेन्ना मागीर हांव फोन मारलो मामा आमी उंके कडेन हांव येता म्हूण म्हाका तेणें फोन सांगिल्लें हांवें एका फोन मारलो तेका एका फोन मारला आनी हांवें सांगिल्लें बाबा तूं खूंय आहा मामा आपूण येता रोखडो येता 2 मिनटान आपूण येता म्हणून लागलो मागीर हांवें फोन म्हणून बरें येता मरे बाबा बरो यो म्हणलें आनी हांवें फोन दवरलो तितल्याक मागीर एकदम जीव फुगार आसा लागलो हांव नोडा कितें म्हूण 3-10 मिनटां आहाय म्हळ्यार फोन येयलो आनी हालो म्हळ्यार कोण आवाज दुसरो येसालो मुगे चेड्याक न्हू म्हूण हांवें मागीर बाबा तूं कोण म्हूण हांवें चल ते कडेन बाबा तूं कोण उलयता म्हळ्यार पुलीस म्हणून लागलो हांवें म्हळें पुलीस कितें जालें म्हळें म्हणून लागलो कांय जालें ना आंटी मातशें तुगे चेड्या एक्सिडंट जाला अशें म्हणून लागलो एक्सिडंट जाला अशें म्हणून लागलो हांवें एक्सिडंट जालो म्हटल्यार हांव रडलें कित्याक
मुगे एकले आहलो न्हू हांव मुगे जीव फुगार जाय मागीर ताणें म्हणलें म्हाका कांय जालें ना आंटी तूं भिनाका कांय जालें ना तुका आपूण ओडकोता आनी आपूण तेकाय ओडकोता तुगे चेड्याकूय ओडकोता सगळ्यांक ओडकोता बाबा म्हणलें ओडकोत जाल्यार म्हणलें तूं म्हाका ओडकोत जाल्यार बाबा मुगे पुता मातशें तूं सांबाळ रे पुता कांय जालें ना मरे म्हळ्यार ना कांय जालें ना फकत ओंठा मार लागल म्हणून लागलो मातशें ओंठाकूय काट जाला अशें म्हणलें हांवें म्हणलें ओय बाबा इतलें जालें मरे फोटमा ना मरे तू म्हाका म्हळ्यार ना म्हणून लागलो कांय जालें ना अशें म्हणून लागलो मागीर हांवें म्हणलें मातशें म्हाका पुता मुगे चेड्या दी म्हणून उलोवपाक चेड्याक दीत म्हणून लागलो घेवन गेलो आनी घेवन गेल्यार मागीर हांवें बाबा म्हणलें खंय आहा रे पुता येयना रे बाबा तूं अशें म्हळ्यार रे मामा येता आपल्याक कांय जालें ना पूण बरो आहा अशें म्हणून लागलो आनी आपूण येता बरो करून उलयला नॉर्मल उलयता तशें कोण मागीर येता म्हणल्यार हांव बाबा खरें जालें ना कांय ना म्हणून आनी तेणें चुको मोबायल वयलो कारण आनी कितें उलयता म्हळ्यार तेणें उलोवपाक म्हाका तुगे डिमांड कितें आसा मुगे डिमांड कांय ना म्हाका भांगर व्हडली न्हू मुगे चेड व्हडलो म्हाका कित्याक ही तेजे कोश्टाचे पूण चेड्याकूय सोड पूण तेय सोडप न्हू कित्याक त्या भांगरा व्हडलो मुगे पुता आहलो जाल्यार हाजे भांगर चड करून घाता आहलो हांव सीएमाक सांगपाक सोदतां दॅट टोटल लॉ एंड ऑर्डर न्ही कॉलॅप्स जाल्लें आसा गोंयांत टोटल लॉ एंड ऑर्डर टुडे वॉट अ प्लायट सॅड प्लायट की आमकां दुखेस्त तें खरें की आमकां पुलीस स्टेशनार येवपाक पडटा पुलिसांचेर केस घालपाक चोरी केल्या म्हूण भांगराची दीस वॉज अ टेंपल ऑफ जस्टीस अशें म्हाका दिसतालें पयलें म्हळ्यार खंय तरी आमकां कायद्याचे आमचे रक्षक हे पळय हे म्हणून पूण आयज हेच चोर जाल्या जाल्यार आमी आनी कोणा कडेन वतले इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर जो साहील विजय आसा वरंग ताज्या कडेन मातशें उलय डोंट टेक इट लायटली बिकॉज her son is gone. It can be anybody's child tomorrow. We don't want, and this is giving a very bad name to Goa. लॉजीची गजाल आसा लॉ एंड ऑर्डर काबार जाला करप्शन वाडिल्लें आसा आनी पुलीसूच चोर जाल्ले आसा आनी आतां हांव सगळे पुलीस म्हणना पूण हें जाल्लें आसा तो तुमकां फॅमिलीक वळखता म्हणटालो न्हू तो कितें वळखता कितें हांव कांय नको बाबा तो केस The ओडकोता thing is, he said it seems that he was also first he was posted in Cape or something. So he said it seems I know Jovi, his brother, I know Jester. तुमकां वळखता हांव वळखता. He spoke very casually it seems. He told it seems. 3 वर्स पयलीं मेळ्ळो खंय तो 3 वर्सां तो See, गोंयांत dead man no doesn't tell tales. तो भायर आहलो ते काय मेळ्ळो तो मेळपाक ते मेळ्ळो ना तेका तशें करून आनी तेका हांवूय वळखना Why? फोनाचेर आता एक सांगता हांव इट कॅन बी इवन प्लॉय यू नो मे बी ही मातशें जेस्टर बरो उलयतालो तेन्ना आवय कडेन बरो उलयलें जाल्यार विचारचो बाबा तूं खंयचो हांव जेस्टर हांव केपेंचो मागीर तुगे घराको कोणा मम्मी भाव कोण जोवी सो तेणी दाखयलें आसतलें कॅज्युअली दाखोवपाक म्हळ्यार हे टायम जाय आशिल्लो दिसता एका तुमकां जेन्ना कॉल केल्लो दॅट टायम जेस्टर वॉज ओके नॉर्मली वॉज टॉकिंग नॉर्मली आहलो सार नॉर्मल आहलो आमकां उलयत तशें करून उलयत तो ऑलरेडी आनी पुलीस जेन्ना पुलिसान जेन्ना तुमकां फोन केल्लो आनी जेस्टराक उलोवपाक दिलो तेन्ना जेस्टराचें कंडिशन कशें आसलें वेन ही वॉज टॉकिंग विथ यू बरो आहलो सारको फ्रेश आलो फ्रेश उलयला फ्रेश टॉक लायक नथिंग लायक कांय नसता मामी हांव बरो आहा आपूण येता रोखडो येता 2 मिनटांनी इतलेंच लायक कळ्ळें तुका साफ फ्रेश we are not suspecting we are sure this is a case of murder हे 12 लाखाचे आणि आज भांगार खंय पावला तुम्ही पळयलां भांगार थंय सारकें काय रॉकेटींग पावल्लें आसा सो आशेक लागून हे पळय पेजेक पडिल्ले आमचे भुरगो गेलो आनी हांव म्हणटा की कारवाई करपाक जाय हे 6 जाणांक सगळ्यांक हाडपाक जाय अलॉंग विथ साईश हे 3 जाण पुलीस जे 2 PCRांत आशिल्ले आनी एम्ब्युलन्स हेंचेर इन्व्हेस्टिगेशन जावन सार कारवाई जावन वी वॉन्ट देम टू वॉट टू द बुक्स वी वॉन्ट जस्टीस वी वॉन्ट जस्टीस सोल टू रेस्ट इन पीस आनी ओन्ली आमकां जस्टीस मेळटलें तेन्ना वील फील दॅट ताजी सोल कितें आसा पळय दॅट वील रेस्ट इन पीस एंड मदर एंड फॅमिली वील गेट जस्टीस आनी सो आतां लास्ट म्हणून कोता आनकोडे रिपीट कोता स्वप्नील नागवेकर विशाल गावस निखिल गावस आनी 2 एम्ब्युलन्स स्टाफ आनी हे तरी पुलिसांक जायना आतूर गाडचे आमी बंद कोताय तुमी बंद करे हांव दिया कोणा हावपा ते मागार ती केस बंदूच जाल्यार बंद दिकू जावं दिया बिकॉज एट द एंड आय नो दीस इज गोवा दीस इज इंडिया एंड दीस इज करप्शन हें खूंय पावपाना म्हूण म्हाका आज खबर आहा आनी 2 वर्सां हाडल्यान आमी 2 म्हयने हाडल्यान ही केस आयज ती सांगत तशी आसतली तुम्ही पळयतात GNH.